प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां आनी थंयसर जेरेमियास प्रवादी देवाची शीण करता आनी म्हणटा आपूण सेवेचें काम करता. हें सेवेचें वो प्रवाद्याचें काम हांव करतां जाल्यार मरणाचें इनाम म्हाका मेळटा कितें अशें तो देवाची शीण करता. कित्याक ताचे जुदेव भाव तो प्रवाद्याचें काम करता देखून ताचो सूद घेवंक आनी ताका किरीत भाशेन ते मारूंक सोदताले. आनी हाका लागून जेरेमियास प्रवादी आपलो ह्या काळजांतलें दूख देवाक किरीत भाशेन तो विनोती करता आनी म्हणटा कित्याक म्हजे दुस्मान उपरासल्यात, कित्याक ताणें म्हाका फोंड काडला. हांव प्रवाद्याचें काम करतां, हांव सेवेचें काम करतां सायबा, जाल्यार म्हजे दुस्मान कित्याक म्हजेर उपरासले. भाऊ भयणीनो, देवान जायते फावटी आमकां फावो ती जुट्टी दिल्या आनी जुट्टी बरे तरेन आमी सांबाळची, बरे तरेन सेवे चाकरेन दुसऱ्यांची उदारगत आमी करची अशें देवाची येवजण. जायते फावटी घडयेक आमी जुट्टी सांबाळटा आसतना जायते आमचे सोर भोंवती दुस्मान उपरासतात आनी हे दुस्मान उपरासतात देखून आमी मागीर शेडे मोडाय दाखयता. ही जुट्टी सांबाळूंक जायते फावटी आमी हांकडेता, आमी भियेता आनी देवाचेर आमी गुणगुणटा. जायते फावटी जुट्टी आमी सोडून दिता. आज तोच देव आमकां जेरेमियास प्रवाद्या वरवीं एक उदाहरण दिता. भिवपाची गरज ना, कित्याक जो मनीस देवाचेर पाती येता न्हय मनशाचेर, ताणें भिवपाची गरज ना. आमी घडये मनशाचेर पाती येवन ह्या संवसारांत जियेता. मनीस जायते फावटी भिवपाची गरज ना म्हणून आमकां आश्वासन दिता, आडगां कोत्ता, जायत्यो वायट्यो वस्तू करता आनी आमचे उदारगती पासत आमकां नरकांत पावयता. तसलो देव न्हय. देव आपूण एक फावटी दिल्ली भास सदांच आमकां विस्वासान तो ती आपूण थीर रावता आनी आमचे सगळें तो पाळटा. आयचे शुभ वर्तमान आमी कांय बरें आयकता. झेबेदेवाचे पुताची आवय येवन जेसू लागीं मागता, सायबा म्हज्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी दुसऱ्याक तुज्या दाव्याक बसय. आनी कोण सर्गीच्या राज्यान बसतलो हाचे विशीं जेजू स्पश्टपणी तिका सांगता, कित्याक हें म्हजेर दवरलेलें ना, सर्गीचो बाप हें सगळें सुटावो करतलो, कित्याक तो सगळें तयार करतलो. आमकां खंयच्यान बसपाचें, कोण खंय आसतलो, कोणाची जुट्टी जातली, कोणें कितें आपल्या जिवितान केलां ताचो इनाम ताच्या कोरण्या परमणी तांकां मेळटलो. आनी हाका लागून जेसू म्हणटा, तुमी हेरांचे चाकरे करूंक पयले सुवातेर तुमी दुसऱ्याचे चाकर जावचे, सेवे चाकरेचे मनीस. जायते फावटी सेवा चाकरी करता आसतना आमचीच उदारगत आमी करूंक सोदता. सेवा चाकरी करतना आमचीच बळाय आमी दाखयता. सेवा चाकरी करतना घडयेक आमचेंच व्हडपण आमी दाखोवंक सोदता. वी वॉन्ट टू प्रोक्लेम आवरसेल्स. असली गोत ह्या दोगा भावांची जाल्यांचेचो आमकां उगडास करता. तुमी सगल्यांनी जी कोण दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक सोदतात तांणी तुमचे मोदें पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पुतूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, पूण चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांची सोडून पासत आपलो जीव दिवंक आयला. आनी हेंच आमच्या जिवितान आमी करूंक गरज. जेन्ना चाकरी करता तेन्ना इनाम आमकां फावो जायना. चाकरी करता तेन्ना आमकां नांव मेळना. चाकरी करता तेन्ना आमकां व्हडपण मेळना. चाकरी करता तेन्ना आमकां दुसऱ्यांची जायतीं उतरां खावचीं पडटात. दुसरे आमकां पयसायतात, भायरायतात. जायते फावटी चाकरी करतना देव आमकां पळयता. तर आयच्या दिसाक आमकां हेंच बुजवणीची उतरां घेवया. देव आमचें सगळें जें कितें बरें आमी करता ताचो इनाम आमकां दितलो. देव आमचें सगळें सदांच सांगाता भोंवून दयाळ मोबाळ कुरण्यो करता तेन्ना पळयतलो. देव आमकां ह्या संवसारान समाजा पासत वावुरता तेन्ना आमची उदारगत करून सर्गीच्या राज्यान आमकां जागो फावो करतलो. तरीच कृपा आमकां मेळूं म्हूण मागुया.